नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीगराचो येवकार खबरो विस्तारान. गोंयान फाल्यां मेरेन पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. लोक जीण विस्कळीत. वेधशाळेची सादूरकायेची शिटकावणी. रस्ते उदकापोना. पणजे वर्सा पद्दती प्रमाणे 18 जून रोड पाटो बस स्टँडार बुट्टी. कुडचड्यारूय तीच गत. म्हापशा हावसिंग बोर्डान घरांनी उदक. अनमोड पालसण कोसळ्ळे. शाळा ऑफिसांनी वयतल्यांक सकाळ फुडें दणको. सिजनल पावस 41 इंचाच्या सरासरी पार. जोरदार पाऊस सुरू असून तेका लागून आनमोड घाटातल्या जे दूधसागर मंदिर आसा तेच्या लागीं आयज दरड कोसळ्ळी. पळोवंक शकतात की GMC जो अंडरपास आसा तो ह्या वर्सा बीन वार्षिक पद्दती प्रमाणे भरलेलो आसा आनी हांगासर ऑलमोस्ट उदक कमरे पर्यंत पावता. खूब लोकांक त्रास जाता कारण ते अशे येतात अर्द्या वाटेक गाडी घालतात, ती गाडी बंद पडटा परत तांकां भितून वचचें पडटा. प्लस हांगा पुलीस ना, सो लोकांक कांयच खबर ना उदक कितलें भरलां कितलें ना तें. आनी एक गजाल म्हणल्यार सारको मदीं तो लायटीचो मिटर आसा सो तो ऑलमोस्ट तेजेर सुद्दां उदक पावत येयल्लें आसा. सो समज कितें जालें लायटीची वायर समज शॉर्ट जाली जाल्यार हांगासर कोणाकूय उदकान देंवून तें करंट लागूंक शकता. पावस जोरान पडटा. कालच्यान नेटान पावस सुरू जाला. दर वर्सा हांगासर उदक भरतात. आमी दर वर्सा हांगासर न्यूज वसूल करतात. आतां हांगासर उदक भरलेल्यान तो उदकांसून येता आसतना ती बस थंय बंद पडल्या. दुसरें हांगा जर पळयलें जाल्यार हे पळय ह्या ते घर आहा पळय त्या घरान उदक गेलां. ती सांगला की WD सांगला मिस्टर जोशुआक लेटर धाडला, आनंद बायटकाराक ताका फोटो धाडला, व्हिडिओ धाडला, पूण कोण ते भाशेन सिरियसली घेयना. अपय ते बिल्डरान बिल्डींग काडला थिंगा कांय प्रोविजन करूंक ना फॉर ड्रेनेज. सो दे शूड नॉट गिव NOC नो टू सच बिल्डर्स. दत्तावाडी सायडीक दिसता ती सेंट लूक स्कुलाची भिंत कोसळ्ळी आनी थंयसून एक 4 व्हिलर आसली आनी 4 व्हिलरीन एक इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे ऑफिस आसा ऑफिसाची बायल आनीक ती बसताली गाडी आनी ती वयल्यान ती सगळी भिंत कोसळ्ळी आनी तिची गाडी येता ती इंजुर्ड जाल्या. आनी हेल्प केलें आमकां थोडा करता. पावसान म्हणटा मातशी धानल न्ही. पावसान म्हणजे धानल मातशी. पावसान मातशी त्रास जाले ते सकाळच्यान जो हेवी रेनफॉल जो चालू आसा ताका लागून सगळे मोस्टली कुडचडे केपे रोड सगळ्या फ्लड येयला. तेजें मुख्य कारण म्हणजे जे रोड आसा मेन रोड तेजे सायडीन ड्रेनेज ना. ताका लागून मोस्टली सगळे जे 4 रस्ते आसा 3 रस्ते आसा थंयचे जे उदक आसा वयल्यान ते व्हांवून मेन रोडार येता. पूण जो एक गाडो रस्त्याकूच आसा तो बी उलटून पडलेलो आसा जे वाऱ्या लागून. ताका लागून गुडी पारोडा कुरपी ह्या गांवांत 3 फॅमिली अरावंड 15 लोक रावता ह्या घरान. आतां हांगा येवन जे पंचायत तलाटी येवन इन्स्पेक्शन करून वयता. पुलिसांनी बी येवन गेला पूण करून गेल्ली वाट पुलीस म्हणपा लागलो सर येयला तो म्हणपा लागलो आपूण पावस येयलो बलमुट्री आपूण चोयत म्हणटालो. आज सकाळचो सरा फोन मारता सर अजून येयलो ना. आतां उदक भरपा कारण कितें? उदक भरपा कारण तें जे पळय तेणी बांद घातला तेणी उदक वचपाची वाट तेणी बंद केल्या. आयज भरपूर पाणी हांगा भरलेलें आनी खुबशे लुकसाण हांगा जाल्लेले आसात. आतां जस्ट पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकरांचे विजीट केल्या आनी ते मोपा एअरपोर्टाच्या अधिकारी वांगडा बसून डिस्कस करतले. आनी का पयलीं प्रॉब्लम जाताले. लास्ट इयर सेम प्रॉब्लम घडलेले तेन्ना हांवें हो आख्खो नाला आसला पळय तो आख्खो नाला हांवें क्लीन करून घेतलेलो ह्या टायमार आनी डीप क्लीन केल्लो ह्या टायमार. कित्याक ह्या फावटी तांकां त्रास जावचे ना. ह्या आतां प्रॉब्लम कितें जाला ह्या एअरपोर्टाचेर तेंच्यांनी ते 4-5 कडेन तेंचे ते आवटलेट आहा तेतूनसून तेंच्यांनी ते म्हाका दिसता ह्या आवटलेटान चड उदक सोडलें. ताका लागून हे प्रॉब्लम सॉल्व जाला. आतां हांव तेंच्या कडेन बसून तांकां सांगतलो जे पळय तुमी उदक सोडटात 5य सायडींनी तुमी सोडूंक जाय आनी वन टायम सोडूंक जाय. एकेच सायडीन सगळी सोडीत जाल्यार हे अशे गांवांत प्रॉब्लम जातले. गेल्या वर्सा आनी 4 वर्सां पयलीं अकस्मात रातची अशें उदक येयलें पूर्ण जेवण आमचें फुटलेलें. लायटीचें सगळ्यांचें मिटराचें सगळो बॉक्स बीन गेल्लें आशिल्लें तें आमी सगळें आमचे देवस्थान कमिटीतर्फे आमी परत तें रिपेर करून सगळें आशिल्लें तशेंच देवाळे कृपेन आमचें सगळें कशें आसा. हांगा मातशें म्हाजी एक मागणी आसा गव्हर्मेंटा कडेन ते टुरिजमा कडेन की हांगा लोकां खातीर तरी मातशी बरी फेसिलिटी तेणी दिवची. कितें
लोकांक हांगा दर्शनाक येवपाक जावं कितें त्रास तशेंच जावं जायना. हांगा बालवाडी आसा अंगणवाडी सो हांगा भुरगीं येता वयता न्हू डोस घेवन येता पेरंट्स तांकां सो अशें केन्ना कितें जाता हें सांगूंक जायना न्हू. आनी कांय लोकांना आमकां दवरपाक रस्त्या सायडीन आमी वचत तांकांच दवरताले ते आतां हाफ एन आवर जालें पडली आनी मागीर गाडी बी काय डॅमेज जाला. ना एक्चुली ती वॉल जो आसा न्हू सारकी खूब पयलीं बांदली ती मोर दॅन 30 इयर्स जाले पूण ताका अजून लागून काय तेंच्यांनी करूं ना आनी एक्चुली जी वॉल आसा ती खूब हायट आहा. पावसान सध्या बरोच नेट धरला. गोंयांतूच न्ही दक्षिणे सावन देशाचे पुराय अस्तंत देग आनी मध्य भारतांत उटंगराचो अलर्ट. चडशा राज्यांक हवामान खात्यान अलर्ट जारी केला. उत्तर कन्नडान आज शाळा कॉलेजींक सुटी जाहीर केल्या. कांय भुरगीं शाळेन आयिल्लीं तांकां परत धाडली. उत्तर कन्नडा सध्या दाट पावसाच्या ऑरेंज अलर्टाचेर. कारवार जिल्ह्यात गेल्या 2-3 दिवसांपासून जोरदार पाऊस सुरू असा. तेका लागून आयज 5 जुलै रोजी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान ऑर्डर काढून कारवार जिल्ह्यातल्यो ज्यो अंगणवाडी आसा तेजी प्राथमीक शाळा आसा आनी कॉलेज आसा तांकां आज हे हॉलिडे घोशीत केल्लो आसा. तशेंच कारवार जिल्ह्यात फुडील 3 दीस हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केल्लो आसा. 12 ऑगस्टा पयलीं पंचायत वेंचणूक घेयात म्हूण हायकोर्टान दिल्ले ऑर्डीक आव्हान दिवंक गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टान SLP घाल्या. दुसरे वटेन हायकोर्टान पंचायत वेंचणूक आरक्षणाचेर 3 याचिका, OBCक आरक्षण जायच म्हूण एक, उरिल्लो 2 याचिका बायलांचें आरक्षण सारकें ना म्हूण. बायलां आरक्षण खंय रोटेशन पद्दतीन आसूंक जाय. जुवारीचो नवो पूल फुडल्या एप्रिलान जाता. जुलय 30ची डेडलायन चुकली मात 15 ऑगस्ट मेरेन अलायनमेंटाचे काम जातले म्हूण PWD मंत्री निलेश काब्रालान नवी डेडलायन दिल्या. सोमारा ताणें पुलाचें इन्स्पेक्शन केलें. सप्टेंबरान 4 लेनीची एक सायड लोकांक उक्ती करपाचो यत्न चल्ला. जुवारीचेर सध्या खंय वॉच टावराचो बेत आसपाव ना. दोनी सायडीन 100% मे बी 98% दोनी सायडीन कंप्लीट जाल्लो आसा. 2% उरला. पॅकेज 2 म्हणटा तो ब्रिजीचो आनी ब्रिजीचो जो पॅकेज उरला ते मदलो स्ट्रेच जो आसा हो 15 ऑगस्टाक तेजे पयलीं अपलोड करून अलायनमेंट करपाचो भाग तेंचो जातलो. आनी ट्रॅफीक मागीर लोक म्हणटाले की ट्रॅफीक केन्ना ओपन करतले. ट्रॅफीक तेजे नंतर ओपन करतले, तेजे पयलीं ओपन करचे ना. पूण 15 जे आमी 30 जुलयाक जाता म्हळ्यार ते 15 ऑगस्टाक गेले आनी ते भाशेन आमी तें काम पळयतले. म्हाकाय पयलीं जे सामान लोकांक दिसता ते म्हाकाय दिसलेले की ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्टांक भितर हे वॉच टावर आशिल्ले. एक्चुली हे वॉच टावर ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्टांक नाच. जो ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट आसा इट इज ओन्ली फॉर ब्रीज आनी तेका एक खंय तरी एक स्ट्रक्चर म्हणजे फॉर कित्याक परतून फोडपाक जायना म्हणून फावंडेशन करून दवरलेलें आसा. ओन्ली फावंडेशन टू अ सर्टन लेवल. तेज्या नंतर हे स्कोपांत नाशिल्लें. इतले मजगती पणजेच्या बाबत रस्त्यांच्या प्रकरणात कॉन्ट्रॅक्टर CA इब्राहिमाचे लायसन 2 वर्सां खातीर सस्पेंड करचे म्हूण आदेशा खातीर PWD मंत्री निलेश काब्रालान फायल मुख्य सचिवाक धाडल्या. खंयच्याय हेर टेंडरात कॉन्ट्रॅक्टर CA इब्राहिमाक काम मेळ्ळां आसा जाल्यार तेवूय रद्द करचे म्हूण नोंद आसा. कॉन्ट्रॅक्टराचें लायसन परमनंट रद्द कित्याक करचें ना म्हूण ताची कारणां दाखोवंक सांगल्या. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी. विधानसभा अधिवेशनाची तयारी म्हूण काँग्रेसीन CLP बसका घेतली. सध्या चल्ला ते पळयल्यार अधिवेशन रोखडेच कवळपाची चिन्नां. मात बिझनेस एडवायझरी कमिटी कडेन हो इशू पयलीं वचूंक जाय म्हूण काँग्रेस म्हणटा. पंचायत वेंचणुकेन OBCचेर खंय अन्याय जाता. पुलीस रिक्रुटमेंट मायनिंग इशूचेर काँग्रेस खंय विधानसभेन आवाज काडटली. We are getting ready now for the assembly session which will happen next week. As of now, we were also discussing about the curtailment of these because that is the thing which is going on, the cut exactly. But it has to move through the business advisory committee. It can't just be done like this. So the business advisory committee ची the meeting जालना. So ते मागीर रात्री मागीर डिसिशन जातलो आनी हे पाटी ट्रिपल टेस्ट आनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट यूज करून ते OBCक उडयले भायर. सो आमचे CLPन स्ट्रॉंग हे काडला, रेजोल्युशन काडला टू ओपोज दीस कायंड ऑफ मूव टू मार्जिनलायज एंड सायडलायन दी OBCs. द मोमेंट यू आर ट्रायंग टू ओमीट देम कोण कोर्टान वयतलो, कोण पिटिशन घातलो, मागीर तो ग्रावंड यूज करतले फुडें उडोवपाक. So it can be a dual way. One is either you want to deprive them genuinely or you want to throw them out. Can it happen like that? Well, they are using the Supreme Court judgment to their aid. तुम्ही वोट मागतात
मागीर आतां तुमकां भायर उडयतात तांकां. This is totally unfair. Congress Party also opposes curtailment of assembly. No? Of course we will, because तूं आतां assembly announce कोत्ता and we have got certain dates targeted for raising up certain issues and certain discussions which will come up. काट केले जाल्यार आमगे question गेले. खंयचे कॉर्नर करतले गव्हर्नमेंटाक मेन ते विचार. See, we have also run through the governor's address. So topic by topic we have identified certain areas, right from police recruitment to the PSI recruitment. We are confident that we will be able to corner the government. So mining to promise kotta every election आमी mining resume कोतले म्हण कितली वर्सां जाली. Going to be a very long session. We hope that government doesn't curtail it and have the full session, because government, I mean BJP's failure, they are known to confuse the people of Goa. If you can't convince, you can confuse the people. That is the BJP strategy. We demand the full session should go on, so that जे लोकांचे प्रश्न आसा आज गोंयकाराचे, जे आमचे opposition MLAs are going to put, I mean you will come to know in the session. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. ॲक्टिव्हिस्ट आदवोगाद आयरिस रॉड्रिग्सान मांद्रेचो आमदार जिता आड जमीन बळकावप आनी फटींगपणान जागो विकपाची केस SIT कडेन व्हेल्या. धारगळ पेडण्या 1,48,800 स्क्वेअर मीटर जमीन बळकायल्या म्हूण आरोप. आयरिसान ही केस ताचो म्हापशेचो क्लायंट रावलू खलपाच्या वतीन फायल केल्या. खलप अमेरिकेक आसा. And the complaint is against the now Mandre MLA, Mr. Jeet Arolkar. My client is a co-owner of a property at measuring 1,48,800 square meters at Dargal, which has been illegally grabbed by Jeet Arolkar. And in this property, Jeet Arolkar has made around 200 plots and sold it to various persons. I've also in my complaint said that all these illegalities done by Jeet Arolkar are in connivance with the authorities, the Mamladars, the deputy collectors, the land survey officials and the rest, because that property of my client is no development, it's an orchard property. So in total contravention of law, Jeet Arolkar sold this into 200 plots to various people, and Jeet Arolkar also in this property, and this is a hilly property by the way, he has constructed roads, laid down electric poles, all in total violation of law. मोल्या सुकतळी फेटल ॲक्सिडेंट 3 मोटारींचो विचित्र अपघात. बिजापूरचो 35 वर्साचो विनय देसाय म्हणटा तो आगताक गेलो. बाकीच्यांक मातसो मार लागला. ॲक्सिडेंट नेमको कसो जालो ते अजून कळिल्लें ना. प्रकरण पुलिशे मेरेन पावला. मेजर हांगा जर सुकतळे म्हणटा थंय 3 गाडयां मदीं अपघात जाल्लो आसा आनी हितूर एकल्याचो जीव गेल्लो आसा. आनी जवळ जवळ 1-2 गाडयो ज्यो फाटल्यान दिसता हांगा क्रेटा आनी एक जीप आसा हांगासर महिंद्रा. तशेंच हांगसरल्यान 150 मिटराचेर एक गाडी परतून पडलेली आसा आनी 3 गाडयां मदीं हो मेजर असो अपघात जावन एकल्याचो जीव गेल्लो आसा. सुकतळे मलेशियान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. येता त्या पावसाळी विधानसभा अधिवेशनान आरजीचे पोगो बिल येवपाची शक्यताय कमीच. आरजीचो आमदार विरेश बोरकारान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिल विधानसभेन इन्वर्ट केला. पोगो बिल वेगवेगळ्या खात्यांकडे संबंधित आशिल्ल्यान तांचेर विधानसभेन सल्लो मागला असो सभापती तवडकर सांगता. बिल आयले समका आतां कितें हांव सुद्दां आतां कशें आहा की बिल अशें एडमीट जायत आसता. हांव पयल्याच फावटी पळयतां की ती बिल सगळीं बिल्लां ती एडमीट जातली काय ना जातली असो विशय आसा. किंवा एखादें रेजोल्युशन तें एडमीट जातलें काय ना जातलें असोय विशय आसा. एज पर लॉट्सा पण येतलें हें बी रेजोल्युशन बी. पूण तरी आसतना कोण खंय तरी एक सेक्रेटरी मेळ्ळो, खंय तरी एक सभापती मेळ्ळो आनी तें एक पब्लिसिटी खातीर एक संडे ते करत आसता.
लक्षांनी आतां पोगो बिला संदर्भात तें बील ताणें सबमीट केल्लें आसा पण तें त्या बिला संदर्भात जर विशय केलो जाल्यार ताका वेग आसा म्हणजे खूब डिपार्टमेंट आनी खंय खंय लागता त्यामुळे तशें सहज ताणें दिलें आनी तें एडमीट जालें अशें जावपाक शकना ताका लिगल ओपिनियन बाकी सगळ्या डिपार्टमेंटाक येतकच की आमी लिगल ओपिनियना खातीर धाडलेलें आसा बाकीच्या म्हणजे आत्तां येवचें ना तें केन्ना तरी फुडलें योग्य जर ताचें लिगल ओपिनियन बाकी सगळें आयलें तर जायत न्ही फुडें केन्ना तरी एडमीट जावंक शकता पण ह्या सेशनाक तें येवप कठीण आसा त्या बिलाचें लिंक जें आसा न्ही की अनेक डिपार्टमेंटाचे संबंध आसा एकाच डिपार्टमेंटाचे संबंध ना त्यामुळे ताका अनेक डिपार्टमेंटाचे संबंध आसले तांचे इन्फॉर्मेशन बाकी सगळें घेवप किंवा त्या संदर्भांत जें आसा न्ही की लिगल ओपिनियन घेवप हें चालू आसा त्यामुळे एखादें बील तेणें सबमीट केलें तात्काळ तें एडमीट जालें अशें जावपाक शकना. एका राजकारण्यान अधिकाराचो गैरवापर करून कळंगूट कांदोळे पर्रा वाठारांत 16,000 मायल चौकण मेत्र जमीन रुपांतरीत केल्या. TCP अधिकाऱ्यांचेर दबाव घालून ताणें हें करून घेतलां म्हूण अधिकाऱ्यांनी खंय लेखी दिला. TCP मंत्री विश्वजीत सांगता चौकशी करून एक्शन जातली पणजे कदंबा म्हापशा फोंड्या आनी मडगांवचे ODP खंय नव्यान करतले. It gives me a shock after seeing what has actually happened in the past. Now what we have done is now we are going to do foolproof methods and bring in more transparency. But it is shocking to note that which is the period during a particular period in Kalangut, Kandolim, Arpora, Nagawa, Parra, total land converted, which the people of the state should know, and then the committee of all the stakeholders along with the town planners have made suggestions for certain areas to be taken off, and 16,94,115 square meters of land was converted by a particular individual in a specific period. You can find out who that individual was. 4,27,715 square meters of land was only removed from Kalangut and converted into orchard, no development zone and agriculture land from settlement land. So out of 16 lakh square meters, total amount of area that is being taken off is around close to 9 lakhs and odd square meters. There was another individual has converted close to 30,000 square meters of his own land during holding position of that authority. It also our member secretary has also given in writing that whatever he has signed, he has signed under pressure from that concerned individual. That is on record, and that other agencies which need to investigate will investigate after our report is put forward. Whatever commitments that have been given by the board, by the authority, those commitments have to be honored. So in case there is a mistake from our side, they have in that 60-day period to make a representation to the board, and the board will and the committee will have a look at it, and the board will have a look at it, and the board will take it forward. नॅशनल गेम्साच्या तयारेक 5 महिने तरी लागतले म्हूण इंडियन ऑलिंपिक संघटनेक कळीत केला. अर्धवट इन्फ्रास्ट्रक्चरान नॅशनल गेम्स केल्यो जाल्यार खेळगड्यांच्या खेळाचेर परिणाम जावंक शकता म्हूण खेळा मंत्री गोविंद सांगता. फाटलीं 7 वर्सां खंय हो इव्हेंट गोंयांत जावपाचो उरता. येता त्या वर्सांनी गोंयांत खंय नॅशनल गेम्स केन्ना तरी जातल्योच. गेल्या 15 दीस पयलू आमकां इंडियन ऑलिंपिक एसोसिएशनान पत्र आयलें की गोंयांत 6 ते 16 सप्टेंबर पर्यंत नॅशनल गेम्स होस्ट करच्यो. पूण बरेचश्यो काही गोष्टी गोंया खातीर खूब डिफिकल्ट टायम आसा, कारण पावसाचो जोर कितलो आसता ह्या जुलय आनी ऑगस्ट म्हयन्यात. बट वॉट इज द मेन इशू इज दॅट बिल्डींग द इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच इज ऑलरेडी आसा तें सारकें जाग्यार घालपा खातीर आमकां टायम जाय, आनी हेंच आमी मागिल्लें आशिल्लें. गेली 2015तल्यान नॅशनल गेम्स जावपाक जाय, पूण आज जवळ जवळ 7 वर्सां जालीं तें जालें ना. नॅशनल गेम्स ही फक्त गोंया पुरती मर्यादीत ना. आमकां आख्ख्या भारताच्या खेळगड्यांचो विचार करपाक जाय. घडये गोंया कडेन जर हें इन्फ्रास्ट्रक्चर थोड्याशा कारणा खातीर जर अपुरें उरिल्लें आसत, अधुरें उरिल्लें आसत, जाल्यार तें पूर्ण करपा खातीर आनी आमच्या चुकीक लागून म्हाका दुसऱ्या देशांतले वेगवेगळे खडेकाज जे खेळगडे जे आसात तांचेर खंयच तरेचो तेजो परिणाम जावपाक जायना. कारण मायंडसेट जो आसा, एवरी प्लेयर इज प्रिपेरींग फॉर प्लेईंग इन टू द नॅशनल गेम्स. आनी जितले आमी तेन्ना निराशा जर आयली जाल्यार घडये आशिल्लो जो प्लेयर ताजे कडेन भितर आशिल्ले टॅलंट जावं तो 1 म्हयन्याचो डिले जावपाक शकता. एक
तास हो खूब म्हत्वाचो आसा. एक एक मिनीट एक एक सेकंद हो खेळा खातीर खूब म्हत्वाचो आसा. आमी आमची प्रतिक्रिया आमी आमची मत केंद्र सरकारा कडेन पाविल्लेले आसात. अजून पर्यंत ऑफिशियली ताजे कडेन आमचो संवाद किंवा ऑफिशियली आमचे कडेन करस्पॉन्डन्स कांय जालें ना. बट वी आर स्टील होपिंग दॅट गोवा इज गोइंग टू होस्ट द नॅशनल गेम्स इन अ इयर्स टू कम. ही ॲक्च्युली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मिळूया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.